एनिमी फिल्म गोंयकारांक जागे करपी म्हूण फिल्म पळयतल्यांची प्रतिक्रिया. एनिमी प्रॉपर्टी कायद्याचेर हें फिल्म पयलींच फावट ह्या कायद्याचेर फिल्म आयलां आनी तेंय बी कोंकणींत. फिल्माचो खासा शो पणजे मॅकॅनिज पॅलेसींत जालो. फिल्माक लोकांनी बरे पैकी प्रतिसाद दिला. I enjoyed the film because on one side is a very powerful medium to preserve and to promote our Konkani language, our heritage, our culture. But on the other side, it highlights a problem that is created by this Enemy Property Act 1965, in virtue of which many Goans born in Pakistan are losing possession of their property. I think it is very unfair, and I'm sure this film will create awareness among the people and maybe also awaken our rulers, our governments to do the needful. Theme what has been taken up, and I feel that it is so close to but to each one of us, and I'm very happy with the way they have actually handled it. चड बरें जालें आमकां गोंयकारांक एकदम फायद्याक पडपाचें. मूवी इज गुड रियली. लोकां कडेन फक्त मागता की तुमी थिएटरांनी येवन आमचो पिक्चर पळोवचो. आतां पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. मोती दोंगराचेर पावसाच्या उदकाक वाट करून दिवंक गटाराचें काम मडगांवच्या आमदाराच्या हातान सुरू जालें. पावसांत लोकांच्या घरांनी खंय उदक वता. ह्या एरियेंत सकल एक ड्रेन बांदपाची गरज आशिल्ली. ते उदक पावसांत आनी हातूंत तांच्या घरांनी वतालें. तांकां आमी एश्योरन्स दिलें की आमी एक ड्रेन एस्टिमेट करून टेंडर केल्लो. ते 4-4.5 लाखाचें काम आसा. पूण ती ड्रेन सामकी इम्पॉर्टंट आशिल्ली, कारण नाल्यार तें उदक घरां वतालें. त्या ड्रेनीचें काम आज हांगा कॉमेस केल्लें आसा. पाजीफोंड रस्त्या पोंच्या पायपलायनीची उदकाची गळती थांबोवची म्हूण PWD इंजिनियराक घेवन फातोड्डेच्या आमदारान इन्स्पेक्शन केलें. जो इशू हो 3 सरकारी एजन्सीच्या कोऑर्डिनेशनान जावपाची गरज आहा. पूण एक दिश्टी पडटा की आमी जाता तितले रस्ते बरे करतात आनी खंय तरी एंडेमीक इश्यूज असले जावन ते परते रस्ते फोडचे पडटा. एंड दीस रिलेट्स टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय विल ट्राय टू रेज दीस ड्युरिंग द असेंब्ली, कमिंग असेंब्ली सेशन ऑन द 11th of Jan. थंय जर म्हाका जस्टीस मेळना जाल्यार हांव हायकोर्टान पेटिशन घालपाचो. कळंगूट चर्च ते जॅक सिकेरा पुतळ्या मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंगाच्या कामाचे आमदार मायकल लोबोन उक्तावण केला. एस्टिमेट ऑफ दिस वर्क इज 86 lakhs. हो आयज हिंगासून जॅक सिकेरा कडेन बसून घालता आमी. सेंट अँटनी कॉपेल ते पॅराडायज विलेज हॉटेल थिंगा बसून घालता आमी. थिवी बीजेपीन ल्हान भुरग्यांक नाचाची सर्त दवरिल्ली. उक्तावणाक आमदार किरण कानोळकार आशिल्लो. डान्सा भायर तेजे कडेन बाकीचे सुद्धा गुण आसतले. हे गुण तुमच्या भुरग्यातले फुडें सरचे, भायर सरचे, ते लोकां मुखार येवचे, ह्या हेतून आमी हो कार्यक्रम केल्लो आहा. म्हाका दिसता इन फ्युचर असल्यो कार्यावळी हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालूच आसतल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मॅच फिक्सिंग आनी बॅटिंगाक लागून 2 वर्सां खातीर सस्पेंड केल्ले चेन्नय आनी राजस्थानच्या जाग्यार पुणे आनी राजकोटाक IPLांत एंट्री मेळ्ळ्या. मंगळारा BCCIन ह्या 2 फ्रँचायझी म्हूण घोशणा केली. संजीव गोंयकाची कंपनी पुण्याचो पंगड चलयतली. राजकोटाची फ्रँचायझी इंटॅक्स कंपनीक मेळ्ळ्या. प्लेयर भरपाचें काम फुडल्या मंगळारा जातलें. New Rising, yes, for -16 crores. New Rising means they won't take the central revenue, anything from BCCI, and they will rather contributing 16 crores more. That means that because bid has gone into minus, which is very good thing. It shows the popularity of IPL, that they will not be taking any money from the central revenue, but they will be giving rather 16 crores more. So, and the venue which they have chosen is Pune. So New Rising, it has gone to Pune for -16 crores. Owners are Sanjeev Gonka. Second is Intex, which has again this bid has gone into minus, so -10 crores, and they have chosen the venue as Rajkot. 2 winners, one New Rising, which has bid -16 for Pune venue. Intex, which is a mobile company,
They have bid -10 for the Rajkot venue. And as IPL chairman said, it clearly shows that they won't be taking even a single penny from the BCCI, but they will be contributing 16 crores by the New Rising for Pune venue and 10 crore by the Intex for the Rajkot venue. They will pay from their side to the BCCI. For 1 year or for 2 years? One each. Each year, that has to be. इतल्याने खबराचे रंगात सोंपता पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.